पॉझिटिव्ह हे करपाचो कितें कारण एडवर्टायज करपाक थोडे लोक ओपोनंट्स म्हणटले हे करता पैसे वगडायतात गव्हर्नमेंट अशे कोट्यांनी रुपया खर्च करून अशे फेस्टिवलाक बट तुम्ही पळोवपाक जाय हें कारण आमी जे कितें करतात ते गोंयचें जे कितें करतात कॅज्यू फेस्टिवल हांगा तुम्ही पळयता फक्त गोंयचे पदार्थ वी आर प्रमोटिंग गोवा वी आर प्रमोटिंग गोवन हेरिटेज थ्रू कॅज्यू म्हणजे ताजो फायदो अवेअरनेस जागृताय जगभर जावची की आमचे कॅज्यू फ्रूट आसा आमचे जे नट्स आसा फार्मराक त्रास जाता ताका मागीर फाल्यां अशें जेन्ना जागृताय जाता सपोर्ट प्रायस वाडपाक शकता आनी वाडटलोय पोरूय बी वाडिलो ओनूय वाडटलो टायमार तांकां कितें पेस्ट मॅनिफेस्टेशन आसा प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो बिकमिंग अवेअर तेय बी तांणी प्रॉमिस केला प्रत्येक विलेजीन वचून फार्मर्सांक हाडून ते जागृताय करतले म्हणून हांगा कितलोसो फार्मर्साचें पार्टिसिपेशन आशिल्लें सो इट जस्ट हळूहळू करून एक पाऊल फुडें व्हरून हे सगळ्यांनी एकत्र येवन सगळे डिपार्टमेंट एकत्र येवन हे आमी जो कितें आमचो मुद्दो आसा की कॅज्यूक फेमस करपाचो जी कितें आमची कल्टिवेशन जातालें आनी प्रोडक्शन जातालें पयलीं तशेंच हाजे फुडें जावपाक जाय.